सरकार कोणाचेच घर स्वता जावन मोडपाक वचना. घरचेच ना तर शेजारचे लोक कोर्टात वता आनी मागीर घर मोडपाचो आदेश जारी जाता. सरकारी सुवातेंतली घरां मोडपा पासून वाटावपा खातीर ही निमणी संद आसा म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. इट इज एन गव्हर्मेंट लँडा वयली घरां रेग्युलरायज करपा खातीर आमच्या सांखळी मतदारसंघात खूब कमी आसात, म्हणजे हार्डली थंयसरी आसतली. बट गव्हर्मेंट लँडाचेर ना अशी ना, गोकुळवाडीत आसलेली गव्हर्मेंट लँडा वयली घरां, म्हणजे 1980 पयलीं जेन्ना पूर आयलो तेन्ना थंयसर गव्हर्मेंट लँडाचेर ताका घरां बांद म्हणून सांगली, पण आयज पर्यंत तेंच्या कडेन डॉक्युमेंट कसलोच ना. म्हणजे एकदां थोड्या जाणांक आपूण खंयच्या लँडाचेर रावता हेंय खबर ना, आनी जेन्ना ते मोडूंक येता. आतां हें सगळें कित्याक जालां? आजकाल प्रत्येक जाण हायकोर्टात वता आनी हायकोर्ट जेन्ना ऑर्डर दिता, कोण हायकोर्टात वयता? एक तर तेजो शेजारीच वयता, नाजाल्यार तेजो घरांतलोच मनीस वयता की त्या घराचेर म्हाजो रायट आसा, ताका घाल हायकोर्टान आनी उडय मोडून म्हणून. सरकार कोर्टान वचना. आनी जेन्ना मोडपाक येता पळय न्ही, तेन्ना आमच्या डेप्युटी कलेक्टराक थंय वयचो पडटा, पुलीस घेवन वयचो पडटा, आनी गेल्या उपरांत तांकां दिसता की ते मुख्यमंत्र्यानूच धाडला म्हणून. आमी कोणाचें घर मोडूंक धाडिना. घर मोडटा तुमचो शेजारी नाल्यार तुमच्या घरचो. आनी तें घर जेन्ना सरकाराक डेप्युटी कलेक्टराक वचून मोडचें पडटा, गाळी सवता कोणाक? कोणाक? सरकाराक. म्हणजे कोणाक? म्हाका. हांवें कोर्टान घातलां. अननेसेसरी आमचेर हे सगळे इश्यू येवपाक लागल्या. म्हणून म्हजें घर ही योजना त्या ती प्रत्येकाक आपलें घर हें कायदेशीर करपा खातीर ह्या सगळ्या योजनांचो फायदो हो 100% जर सगळ्यांनी घेतलो आसत जाल्यार म्हाका दिसता की म्हजें घर ह्या योजनेचो फायदो गव्हर्मेंट लँड, म्हणजे ज्या गव्हर्मेंट लँडाचेर आपलें घर आहा तें घर कायदेशीर करपाची ही वन टायम संदी आसा. एकूचदां आमी 6 म्हयनेभर फॉर्म घेताले आनी 6 म्हयन्यांनी फॉर्म घेवपाचें बंद जातलें आनी विदीन 6 मंथ्स फुडल्या तांकां डायरेक्टली कायदेशीर घर बासलेल्याची सर्टिफिकेट दितले. तेज्या उपरांत परत कोण कोर्टान वचत जाल्यार ती जबाबदारी सरकार घेयना. म्हणून दीस इज अ वन टायम. जेचें घर गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा, घर आनी घरा भोंवतणी 2 मीटर जागा ही दिवन ताका ती कायदेशीर क्लास 1 सनद, म्हणजे जेका जेन्ना गव्हर्मेंटान अलॉट केल्ली त्या अलॉटमेंटाचो तेन्ना सर्कल रेट कितें आसलो तो सर्कल रेट पे करून तेणी ती लँड घेवपाची.